ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Alleluia, Alleluia, ಯೇಸುವಿಗೆ. Alleluia, Alleluia, ಯೇಸುವಿಗೆ. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगान भवनानी बहिणीनो, परत बो पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू मुखार आमी आसा.
आयचे दीस सो वांचेल आमी आयकलो जाल्यार ते ग्रेक उलोवचे फिलिपा लागीं येवन म्हणाले आमकां जेसूक पळोवंक जाय, आमकां जेसूक पळोवंक जाय. मोगाल भावन आनी भयणीनो, आमी हर एक फावटी त्या जेसूक भेटोवंक, त्या जेसूक मेळोवंक, त्या जेसूक अनुभव करूंक येता. जेजू प्रत्येक जावन आमकां ह्या भोव पवित्र येवकारिस्ता मारिफात, ह्या साक्रामेंता मारिफात आमकां भेटता, आमचे लागीं उलयता, ताचें दर्शन आमकां दिता, ताचें दर्शन आमकां दिता. तर मोगाळ भावां आनी भयणी, ह्या आराधनांत आमी भागीदार जावन आसा. त्या ग्रेक उलोवच्यांनी म्हणल्या बरी आमकां जेसूक पळोवंक जाय. तर ह्या घडये आमी त्या जेजू कडेन म्हणया, सोमया तुजें दर्शन म्हाका दी, सोमया तुजें दर्शन म्हाका दी, सोमया तुजो अनुभव म्हाका दी. त्या सोमयाक आमी सांगया, मोगाळ भावन आनी भयणीनो, केदें व्हरतें भाग आमचें, केदें व्हरतें भाग आमचें, आमच्या देवाक भेटचें, आमच्या देवाक रूप पळोवचें, आमच्या देवा लागीं उलोवचें, आमच्या देवाक लक्षिल्ल्यान अनुभव करचें. केदें व्हरतें भाग आमचें हर एकल्याचें. आनी त्या देखून ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आसा. आमचो देव करो, आमचो सोमी कोरोसू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आजर आसा. मोगाळ भावां आनी भयणी, फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमची ताणें जतन केल्या, आमकां ताणें सांबाळलां. सकड वायटा विघ्ना अवघडांतलें पिडेशिडेंतलें आमकां ताणें निवारलां. बरी भलायकी दिल्या, मोतीक समाधान संतोश दिला. आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक जायतें आनी जायतें बरेंपण ताणें केलां. हर एक घडी आमच्या सुखांत दुखांत आमच्या बगलेक तो रावला, आमची जतन घेतल्या. कितलो मोग ताका म्हजो आनी तुमचो हर एकल्याचो आसा. मोगाळ भावां आनी भयणी, त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाक आमी नामान करया. आमच्या काळजाचो मान ताका आमी भेटोवया. आमचे संगीत तो आसा, आमचे संगीत तो रावता, आमचे जिवीत हर एक घडी म्हणल्या बरी सोलोवन व्हरता. त्या देखून त्या सोमया मुखार आमी सर पडया. ते जेजूक, त्या सोमया जेजू क्रिस्ताक आमी आराधन करन, स्तुती करन सांगत आमी गावया. येशू क्रिस्ता तो सर्गींच्या सर पडून तुका नामान करता. येशू क्रिस्ता तो सर्गींच्या सर पडून तुका नामान करता. आराधना वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधना वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. मोगाळ भावां आनी भयणी, त्या सोमया मुखार आमी आसा. ओडपण अहंकार गर्व आमकां नाका. खावणे थावन कुर्सा पर्यंत खालतो जाल्लो विधेय जाल्लो सोमी ह्या घडये आमच्या मुखार आसा. ते देखून आसा तशें संपूर्ण तरान त्या सोमयाच्या पांय तळा आमकां आमी समर्पण करया. जावं आमी हांगासर ह्या आराधनांत वांटेली जावं हांगासर आयल्या, जावं आमच्या घरांनी युट्यूबा मुखांत्र डिवायन OTV मुखांत्र आमी वांटेली जावन आसा. मोगाळ भावां आनी भयणी, खंयसर आमी आसल्यार वन्ना आमकां संपूर्ण तरान ते जेजूच्या पांयां आमी समर्पण करया. आमकां कितें उलोवंक आसा, कितें सांगूंक आसा, कितें भोगणां आसात, सगळीं त्या सोमया मुखार आमी उक्तें करया. आसा तशें त्या सोमयाक आमी समर्पण करया. त्या सोमया मुखार आमी सरपडया. सोमी आयकता, तुजे लागीं म्हजे लागीं उलयता तो. आनी त्या देखून आमकांत ताका आमी समर्पण कर. त्या सोमयाक आराधन मान कर. परत आमी 3 उतरां आमी गावया. आमचें समर्पण त्या जेजूक आमी करया. ताका आमी भेटोवन दिवया. ताच्या पांयां तळा संपूर्ण तरान आमी समर्पण करया. आमचे सक्कड त्या सवां कितें आसात आमच्या मतींत आज आमी घेवन ह्या आराधनांत भागीदार जावन आसा. सुरवेरीत ह्या सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया.
तो सोमी व्हरतो बळवंत आमच्या मुखार आसा त्या सोमयाक आमी आराधन करया येशू ख्रिस्ता तो सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता मोगळा जेसू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तुवें रावोंक कुशी वेलाय आनी ह्या साक्रामेंता मारिफात तुजें दर्शन आमकां हर एकल्याक दिवन आसाय ह्या साक्रामेंता मारिफात तुजी कृपा आमच्या जिविताक तो वाळोवन आसाय सोमया ह्या खातीर हांव तुका अर्घ दितां हांव आराधन करतां हांव नामान करतां तुजी स्तुती गायतां सोमया कित्याक तुजें दर्शन परत आनी परत म्हाका दिवंक म्हजें जिवीत तुज्या सक्तेन कृपेन बरोवंक तो आशेताय सोमया ह्या खातीर तुका सोमया दिन वाचता तुजे मुखार सरपडटा सोमया म्हाका तुका समर्पण करता तुजें हाजरपण म्हज्या काळजांत तावन हांव वळखून घेता सोमया म्हजे मुखार तूं खरोच आजार आसाय म्हणलें तें बावर्तान वळखून घेता बावर्ताच्या दोळ्यांनी सोमया तुका देखता सोमया तुका हांव नमन करता सोमया तुका हांव आराधन करता सोमया तुका हांव स्तुती करता सोमया मोगळा जेसू ह्या घडये आराधनांत वांटेली जावच्या ह्या सक्कड भाव भयणीक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता विविध गांवांत हांव ह्या विविध माध्यमां मुखांत्र ह्या आराधनांत वांटेली जावच्या हर एका भाव भयणीक तांच्या भुरग्या बळांक तांच्या कुटुंबाक तांच्या मोगाच्यांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता सोमया तुजी काकुलतेची नदर तांचेर घाल तुझे कृपा तांच्या जिविताक तांच्या कुटुंबा जिविताक वाळोवन दी सोमया तांच्या संगता तूं राव सोमया तांच्या संगता तूं राव सोमया तुजी सकत तुजो मोग ती अनुभव करून दी सोमया तुजे संगी रावंक तांकां कृपा दी सोमया हर एकल्याक तुज्या सक्तेन अभिषेक कर सोमया अभिषेक कर सोमया अभिषेक कर सोमया तांच्या बगलेक तूं राव सोमया आनी त्या मारिफात ह्या आराधनांत वांटेली जाताना तांच्या कुडींत तांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण तुजी सकत करपा वाळून दी सोमया आपोर सोमया आपोर सोमया आपोर सोमया ह्या सक्कड भाव भयणी तुज्या पांयांतळ समर्पण करता सोमया तुका जावं मान आनी वगळाव तुका जावं आराधन आनी स्तुती तुका जावं अर्घ आनी वगळाव सोमया आतां आनी सदां सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 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 Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Oglap tuka sumyan Jesu. Oglap tuka sumyan Jesu. Oglap tuka sumyan Jesu. Oglap tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Naman tuka sumyan Jesu. Naman tuka sumyan Jesu. Naman tuka sumyan Jesu. Naman tuka sumyan Jesu. Argan tuka sumyan Jesu. Argan tuka sumyan Jesu. Argan tuka sumyan Jesu. Argan tuka sumyan Jesu. Pranipa tuka sumyan Jesu. Argan tuka sumyan Jesu. Pranipa tuka sumyan Jesu. Pranipa tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो प्राजिताच्या काळार आमी आसाव गेले त्या आपत्यांती आमी प्रत्येक जावन जेजूच्या कुर्साचो नियाळ केल्लो आनी प्रत्येक जावन जेजूच्या कुर्साचो संदेश आमी कितें तो जोडलो मोगाळ बाबा आनी भयणी जेजूच्या कुर्साचेर नदर घालन आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे कुरीस म्हणजे कश्ट पिडाशिडा समस्ये आनी हे सगळें घेवंक आमी कृपा जोडनात त्या जेजूच्या कुर्सांत हांव त्या जेजूच्या सक्तेत हांव त्या कुर्सांत हांव वाळयल्ल्या त्या रक्तात हांव त्या कृपेत हांव आमी दैवीक सक्तेत हांव ती सकत आमी अनुभव करनासा आज आमी परत त्या कुर्साचो नियाळ आमी करता त्या मारिफात आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालूंक आनी त्या कुर्सांत हांव परत कितें लिसांव आमच्या जिवितां मेळटा तें जोडूंक आमी प्रयत्न करता आमच्या दिसपट्टे जिवितांत आमी आयकल्लें
एक गंधाचो कुडको आमी कितलें झरयता पळय, कितलें झरयता तितलो तसो परमळ वाडटा आनी परमळ चड आनी चड येता. एक गंधाचो कुडको झरयल्या तितलें ताचें परजळ आनी ताचो परमळ तसो स्वाद आमकां अनुभव करूंक जाता. तशेंच ह्या दिसांनी आमी पळयता मार्गाच्या देगेक कोबाचो ज्यूस आनी हो कोब त्या गाण्यान घालून गुंडायतात. तो गाण्यांत पिठो जाल्ल्या वरवीं आमकां पियोंक एक सोबीत पिवान मेळटा, रुचीक पिवान मेळटा. तशेंच हो कोब पूड जाल्ल्या वरवीं आमकां रुचीक गोड मेळटा आनी तें ह्या कोबांतावन तयार जाता आमी पळयता. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर ही 2 गणितां मारिपात आमी नदर घाली जाल्यार आमच्या जिवितांत येवचे ते कश्ट, दूख, बेजाराय आनी कितें हें सगळें येताना एका लेकार आमी कंगल जाता, देदेस्प जाता, आमकां बेभिरांत दिसता, आमच्या जिवितांत बेजाराय आमकां भोगता. पूण एक आमी उडास दवरया, आमच्या जिवितांत हें सगळें हे कुरीस आमकां एक लिसांव दितात, आमकां बळवंत करतात, आमकां घट करतात आनी प्रत्येक जावन आमचो भावार्थ ते जेजू थंय थीर करतात. त्या भावार्थान घट जावं, त्या भावार्थान वाडोवं, त्या भावार्थांत आमी जियोंक आमकां आमचे दिसपट्टे जिविताचे हे ल्हान ल्हान कुरीस आमकां करपाक आदार दितात. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ते देखून आमी केवल कुरीस 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 वा कश्ट वा ओझें म्हणून बसल्यार आमचें जिवीत एक ओझें जाता आनी आमचे कश्ट आमकां एक बऱ्या वयर बरकुटी जावंक पावता. पूण त्या कुर्साचेर नदर घाली जाल्यार, त्या सोमयाचेर आमी नदर घाली जाल्यार, त्या कुर्सातावन वाळुल्लो तो मोग आमी साकलो जाल्यार, अणभव केलें जाल्यार आमकां आमच्या कश्टांक दिसपट्ट्या जिविताक एक नीज अर्थ मेळटा, नीज आमच्या जिविताक एक बुजोन मेळटा. जेजून बसतें तो कुरीस वेंगुल्लो न्ही, नांवा खातीर वेंगुल्लो न्ही, वा सगळ्यांनी पळयच्या म्हणल्या खातीर वेंगुल्लो न्ही, पूण त्या कुर्साक वेंग मारल्या वरवीं आमकां ताणें बाचावी दिल्या, आमकां सुडका दिल्या, आमचो हर एकल्याचो जागो आमी आसा जाय आसलें त्या कुर्साचेर, आमचो हर एकल्याचो जागो ताणें घेतलो आनी त्या मारिपात आमकां हर एकल्याक सुडका दिल्या, आमकां बाचावी जोन दिल्या. जर तर हांव आनी तूं त्या कुर्सार आसले हांव जाल्यार जेजूच्या बदलाक आमचो मनोभाव कितें जावन आसतो, ते जेजूच्या मनोभाव बरी जावन आसतो. हांव मोगान घेतो आनी म्हज्या त्या कुर्सा मारिपात मनशाकुळाक संवसाराक बरेपण मेळटा, मेळोवन दी म्हणली भोगणां म्हजें थंय आसती. पूण जेजून त्या कुर्साक वेंग मारला जाल्यार फकत म्हज्या आनी तुज्या मोगा खातीर, म्हजो आनी तुजो कितलो मोग करता तें आमकां शिकोवचे खातीर मोगाळ भाव आनी भयणी. ते देखून एक घडीभर सगळे आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया. त्या कुर्सा मुखार, त्या कुर्सा इल्ल्या जेजू मुखार आमी रितें जावन आसा. त्या सोमयान तुजो आनी म्हजो जागो ताणें घेतला आनी तो सोमी तुजो आनी म्हजो मोग कितलो करता त्या मारिपात म्हाका आनी तुका आज परत तो सोमी उगडा पेंगाडटा. परत आज सोमी म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं त्या कुर्सा मारिपात उलोवंक आशेता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, कितलो मोग आमचो ताणें केला. ते देखून त्या कुर्सात हांव वालता मोग मोगाच्या न्हू, आमच्या जिविताक मोग वालता. ते देखून एक घडीभर भावार्थाच्या नदरेन त्या कुर्सार काडलेल्या म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर जीव दिल्ल्या त्या जेजूचेर आमी एक घडी भावार्थाच्या दोळ्यांनी नदर घालया. त्या जेजून म्हजो आनी तुजो कितलो मोग केला आनी ह्या घडये हर एक घडी म्हज्या आनी तुजे खातीर तो मोग करनंत आसा. मोगाचें न्हू, म्हज्या आनी तुज्या उणेपणाक, म्हज्या आनी तुज्या पातकाक आमी हर एक घडी त्या कुर्साक किळावंक आमकां नामी फावो. पूण सोमी म्हणटा नाका, सोमी म्हणटा नाका, हांवें तो जागो घेतला, तुजे खातीर हांव आसां, तुजे खातीर हांव आसां. सोमी म्हणटा आनी म्हाका आनी तुका सुडका दिवन एक सोबीत जिवीत ताणें दिलां. सोबीत तरान जियोंक आमकां बोळ करपा दिता. एक घडी त्या सोमयाचो मोग आमी नियाळ करया. मोगाचें न्हू, एक घडी त्या सोमयाचो मोग आमी नियाळ करया.
मुगाळ भवन आणि बहिणीनो, तो जेसूचो मोग आमी अनुभव करतना नियाळ करतना तो मोग कितें तो आमी उतरांनी वसान सांगात आमी गावया. जेसूचो मोग पवित्र मोग, जिणी जावन सदाची मोग, बेतलेहांत मोग, नजरेतान मोग, कुर्सार मोग, सगळ्यांनी मोग, सदांच बाळसो तो मोग, जेजू थंय आसचो तो मोग मात्र म्हजो आनी तुजो, म्हजें आनी तुजें जिवीत मोगान भरचें मात्र ताचें काम मोगाचें न्हू. पान संको 9 गीत संको 31. 지수소 목 보윗 목 지니타치 사우나사 목 빨리 불러 상가다 말이야. 지수소 목 보윗 목 지니타치 사우나사 목 베레얀 목 나사레단 목 कुर्सार मोग सगळ्यांनी मोग सदांच बाळ सो मोग बेतलेयान मोग नजरेतान मोग कुर्सार मोग सगळ्यांनी मोग सदांच बाळ सो मोग सदांच बाळ सो मोग. मोगाच्या भावा आणि बहिणी, या संवसारांत मेलच्या हरी एका मोगा प्रास वर्तो मोग म्हज्या सोमी आसो तुजे थंय म्हजे थंय सोमी इतलो मोग करता. त्या मोगांत स्वार्थ ना, त्या मोगान स्वार्थ ना, फकत म्हजें आनी तुजें बरेंपण. तसलो मोग या सोमयात हांव वालता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या संतोषान गावया. त्या सोमयाक आमी आराधन स्तुती या गित्या मारिपात आमी करया. त्या सोमयाच्या नांवाक आमी महिमा दिवया, कित्याक अपूर्वसो मोग या सोमयात हांव तुज्या आनी म्हज्या जिविताक वालता. सर्व मोगा प्रास बळवंत मोक्तासो सपना आमी म्हणया. सर्व मोगा प्रास बळवंत मोक्तासो सर्व मोगा प्रास मोवाड मोक्तासो सर्व मोगा प्रास मोवाड मोक्तासो सर्व पदवेदा सर्पाकुलदा सर्पदवेदा सर्काकुलदा Eucaristan melso somia somog Eucaristan melso somia somog Jesus somog Povit mog Chirita chisauna samog Jesus somog Povit mog Chirita chisauna samog. पूर्वता प्रास सडवूस मोगतासो सागरा प्रास गुंड तो मोग बिरमोदेसो मोग तो प्राजिताच्या साक्रामेंतांत आमच्या जिविताक वालसो तो अपूर्वसो मोग. हरी एक लागी जशें त्या वेचीक पुता बापायन फटलोन धरलें आमकां हरी एक लागी फटलोन दाखोवन खाकोल दिता तसलो वालता तसलो मोग या आमच्या सोमयाचो. तसल्या अपूर्वेच्या मोगान भरलेलो सोमी आमच्या मुखार आसा. त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाक आमी नमान करया. पर्वत प्रास सडबूस मोक्तासो पर्वत प्रास सडबूस मोक्तासो सागोर प्रास सडगुंड मोक्तासो सागोर प्रास सडगुंड मोक्तासो बिरमोतिसो बोक्साण्यासो बिरमोतिसो बोक्साण्यासो कुमसारंतो मेळसो सोम्यासो मो कुमसारंतो मेळसो सोम्यासो मो सुसो मो पोवीत मो जिनिताची सारसा मो Jesus mo Povit mo
जिनिताची सावना समोर एक पोती जावन पवित्र सभा पोतीन म्हणून घेवन त्या पोतीने सो मोग केल्लो त्या पोतीने खातीर आपणाचे जिवीत त्याग साक्रिफीस केल्लो सगळें जिवीत पवित्र सभे खातीर वारयल्लो तो मोग त्या सोमयाचो हरी एकल्याक एक देग जावन असो मोग त्या सोमयात हांव वालता तसलो मोग सोमी म्हज्या आनी तुज्या जिविताक दिता म्हज्या आनी तुज्या जिविताक साक्रिफीस केल्लो तो मोग सोमी दिता ह्या सोमयाक आमी मान करया आराधना आमी करया सर्व मोगा प्रास नितळ मोगतासो सर्व मोगा प्रास नितळ मोगतासो सर्व मोगा प्रास शाश्वत मोगतासो सर्व प्रास शाश्वत मोगतासो सर्व त्यागसो तो जीव दिवसो सर्व त्यागसो तो जीव दिवसो लग्ना बेसक आदर्श सोम्यासो भो लग्ना बेसक आदर्श सोम्यासो मो जिसू सोमो पवित मो जिनिताची सावना समो Susomo, pavit mo, jinitachi sauna samo. Betleyan mo, Nazaretan mo, Kursar mo, सगळ्यांनी मो सदांच बाळ सोमो सदांच बाळ सोमो सदांच बाळ सोमो सदांच बाळ सोमो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवानी बहिणी उसलो मोग सुम्या तावन म्हज्या आनी तुज्या जिविता वालता आनी प्रत्येक जावन त्या कुर्सात तावन वाडली ती उतरां बुजोवनेची धैर्य दिवचे उतरां सांगत दिवची ती उतरां सुमयाच्या तोंडांत हांव आनी आजुनी सुमी म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता त्या देवाच्या उतरां मारिपात आनी त्या मारिपात तसो सुमी म्हाका बुजोवन धैर्य म्हाका दिता. तर मोगा भवन आनी भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतरां मारिपात त्या सुमयाच्या त्या कुर्साचेर आमी नदर घालया आनी त्या कुर्सात हांव सुमी आज परत म्हाका आनी तुका कितें लिसांव ह्या देवाच्या उतरां मारिपात दिवंक आशेता तें सोडूंक आमी तयार जावया. सक्कड आमी उबे रावया. देवाचे उतार आमकां परगट करच्या ह्या आमच्या बाबा MP नोरणा खातीर विशेश तरान मागया. तशेंच आमचे हर एकल्याचेर तें देवाचे उतराचो प्रभाव सकत वालचे खातीर ह्या देवाच्या उतरां मारिपात अजपां अद्भुतां आमच्या कुडीन आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबांनी ह्या घडये जावचे खातीर देवाच्या उतराच्या सत्तेक आमकां आमी समर्पण करया आनी देवाचे उतार स्विकार करूंक आमकांच आमी तयारी करया. आराधने येशुवे आराधने येशुवे आराधने येशुवे आराधने आराधने अप्पा आराधने येशुवे आराधने आत्मरे आराधने हालेलुया 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 हालेलुया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 19వ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ वाक्य तावन 27ನೇ वाक्य. हेणे जेजूची आवय ताच्या आवयची बहीण क्लेयोफासाची पतीण मरी आनी मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आशिल्ली.
आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन असलेल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत सिसांक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेंत हांवन त्या सिसान तिका आपणाची करून घेतली. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू तुवें सांगलें, तूं ह्या संवसाराक आयलोय स्वार्था परगट करूंक, बंदेंत असल्यांक सुटका दिवंक, कुर्ड्यांक दिश्ट दिवंक आनी दया मायेचें वरस पसारूंक. हें तुजें उतार नियाळत आसतना जो कोणाक विविध रितीच्या बंधनांत आसा सुमया, तांच्या हर एक बंधनाच्यो संकळी मोडून दित. तांच्या जिवितांत आत्मीक दिश्ट उगडून पण जावं दी आनी समाधानाचें जिवन जियोंक आशिर्वादी जावं दिवन मागता सुमया. आमीन. आयच्या दिसा आमी नियाळकचे विशय जावन आसा खुर्सात हांवन वळची ती दया. आयच्या वाचपांत आमी पळयलें, स्वामीन जेजू खुर्सार त्या कश्टांत आसलो, तरी पूण त्या कश्टांच्या वेळारी ह्या स्वाम्या जेजू थंय आनी ह्या स्वाम्या जेजू थावन वळटा दया. ह्या स्वाम्या जेजूच्या काळजांत हांवन मोवाळ उतरां, कायंडनेस, मोवाळ मैपास ताजे थावन भोगता. आनी आपल्या आवयक पळय तसो तो म्हणटा, आपल्या सिसा लागीं म्हणटा, पळय स्त्रिये, तो आवयक म्हणटा, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. कित्या खातीर? स्वामीन जेजूच्या काळजांत हांवन असली एक भोगणां वळटात. आपूण कश्टांत आसा तरी, आपूण दुखांत आसा तरी थंयसर आसच्या आपल्या आवयची दुखाची भोगणां तो पळयता आनी म्हणटा, ह्या स्त्रियेक, ह्या म्हज्या आवयक हांवें बुजवण दी जाय, तिचे विशयी ती हांवें चिंतूंक जाय. आनी जेजू आपल्या आवय विशयंत चिंता पटयता. आपल्या आवयक मुस्तू दूख जातलें तें तो जाणा आसलो. पळयत पुस्तक आमी जाणा, सुम्या जेजूक जल्म दिल्या उपरांत ताची आवयक थंयसर सिमियोन म्हणलो प्रवादी अशें सांगता. लुकाच्या 2 अध्यायांत 34 वाक्यांत म्हणटा, तेवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एका दारेच्या तालवारी बरी तुजे कुशीन फापसितलें. जेजूक भिरांकूळ दूख भोगता, तो सोंसता आनी पळयता आपल्या आवयक, आवयचे दूख पळयत आसता थंयसर ताका बुजवण दिवंक स्वामीन जेजू आशेता. आनी त्या खातीर स्वामीन जेजू म्हणटा आपल्या आवयक, हांव तुका ना जावंक पुरो, पूण तुका पूत दिता. हळे हांगासर आसा म्हज्या मोगाचो सीस आमचो थंयसर आसा जुवांक पळोवन तो सांगता. आनी जुवांक म्हणटा, तूं म्हजो इतलो मोगाचो सीस जावन आसलोय, तूं म्हजें सगळें सोडून पुरो सीस गेल्यार तूं हांगासर येवन रावलाय आनी तुका रित्या हातांनी सोडना. म्हजी आवय ती एक आशिर्वादाची आवय. म्हज्या आवय लागीं जें कितें ती पवित्रत्वान गर्भ संबोधली मात्र न्ही, पवित्रत्वान सदांच ती आसली आनी असली आशिर्वादाची आवय तुका आवय जावन दिता. कित्याक सकळे सीस सांडल्यार तूं येवन म्हज्या कुर्सा बागलाक रावलाय. आमकां उडास येवंक पुरो जेजूचें तें उतरां. एक ग्रेस्त तरणाटो
जेजू अशें येवन ताका सवाल केल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा तुजें सगळें साडून म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ग्रेस तरणाटो ताका बेजार जाता कित्याक ताचे कडेन मस्त आस्त आशिल्ली. आनी थंय पेद्रू सवाल विचारता अशें जाल्यार कशें. आनी थंय स्वामी जेजू म्हणटा मातेवाच्या 19 अध्यायात 29 वाक्यांत जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार भाव भयणींक आवय बापायक भुरग्यां बाळांक आनी भुंयभाट सांडलां ताका 100 वंट्यांनी फाटीं मेळटलें. हांगासर आयिल्ल्यो त्यो स्त्रियो थंयसर असो आपलो सीस जेजू पळयता आनी म्हणटा तुमकां हांव निराशे करना. आपल्या आवयक म्हणटा धर म्हजो मोगाचो सीस आसा आनी मुखार तो तुजो पूत आनी तुजें जतन घेता, तुका निराधार जावचें नाय. आनी तेच प्रमाणे आपल्या इश्टा सिसाकी तेच प्रमाणे सांगता. आमच्या जिवितांत पाद्रापान सांगलें आमच्या जिवितांत कुर्सा वयर कुरीस कश्टा वयर कश्ट बेजाराय वयर बेजाराय खंत दूख वेता आसतना आमी कितें करनासाव. आमकां दूख भोगल्या वेळार आमी हाक बाब मारता म्हाका दूख म्हाका बेजार म्हाका टेंशन म्हाका पिडा. आनीकल्याच्या दुखी विशयंत हांव आनी तूं चिंता आटोंक उसाटयना. आमचे थंय कुरीस आसा पूण ह्या कुर्सांत हांव आमच्या कुर्सांत हांव आमी त्या आसता आसतना आमच्या काळजा मुखांत्र थंयसर मोवाळाची उतरां कायंडनेस म्हणटा आमी दया म्हणटा आमी आमच्या काळजांत हांव तें वळना. आमी पुरपुरता टेंशनार आमी सगळां आसता. हांव आनी तूं सगळां ह्याच प्रमाणे आसा. ते देखून आज आमी नियाळ करचो हो विशय. आमच्या जिवितांत कश्ट आसता आसतनाय कशें हांवें तुवें आनीकल्याक आनीकले थंय दया दाखयत. आनी ह्या विशयंत नियाळ करता आसतना मोगाच्यान आमी उडास दवरिसय सुम्या जेजू क्रिस्ताचीं तीं उतरां. जेजून सांगलें सामातेवाच्या 9 अध्यायांत 13 वाक्यान सांगलें वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हणून समजून घेया. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. स्वामी जेजू म्हणटा बलिदान न्हय म्हाका जाय आसचें म्हाका जाय आसची दया. जेजू आपलें पवित्र बलिदान बापाक भेटयता आसतना आपूण एक व्हडलें बलिदान सर लोकां बसत तांचे पातकां हांव एक वळोवन हांव एक सर्वेस्परा बापाक बली भेटयता म्हणलें मात्र ताच्या मतीन ना. तो ती बली भेटयता आसतनाय दया दाखयता दया दाखयता. सर्वेस्परा बापाक मानची ती बली भेटयता आसतनाय त्या कश्टा वळवळ्या मुखांतरी थंयसरी आपली दया तो स्वामी जेजू थंयसर वळयता. कित्याक स्वाम्यान जेजून सांगलें तें उतरां ती रुजू जाय. बलिदान न्हय बगार म्हाका जाय दया. बली मात्र न्हय त्या वेळारय आमचे तावन दयेची आमचे थंय मोगाळ मोवाळ भोगणां आमचे थंय भोगोंक जाय. आनी हेंच जेजू क्रिस्तान आपल्या जिवितांत तें केल्लें. केवल मोरयेक मात्र न्हय म्हाका आनी तुकाय स्वामी जेजू तेच प्रमाणे दया दाखयता. आमी चिंतूंक पुरो ती ताजी आवय त्या देखून ताका आवय देखून तशें केलें. जेजू म्हणटा आवय आनी ताजे भाव पळोवंक आयिल्ल्या वेळार आमी जाणाव पवित्र पुस्तकांत लुकाच्या 8 अध्यायांत 19 आनी 21 वाक्य पर्यंत आमी तें घडीच जाणाव. थंयसर आसा जेजूची आवय आनी ताजे भाव जेजूक मेळोवंक म्हूण आयलीं पूण लोकाच्या किटी निमती तांकां तांचे सशेन वचोंक जालें ना. देखून तुजे आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें जीं कोण देवाचें उतार आयकोन तीं बरीं करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. त्या देखून सर्वेस्पराचें उतार आयकोन आव्हान तूं पळता जाल्यार आव्हान थंय जेजूच्या दृश्टे मुखार ताज्या आवय बरेंच
तेच प्रमाणे मुजो आणि तुझ्या विशयंत सोमिया जेसूक पडून गेला. सोमिया जेसूक मुझ्या विशयन आणि तुझ्या विशयंत तेंच कॅन्सर नसा, तेंच बोगाप आसा, तेंच मोवाळाय आसा. कशी ताज्या आवय कडेन मोरये कडेन आसली तीच मोवाळाय, तीच मोग मुजे थंय आनी तुजे थंय सोम्या जेजू क्रिस्ताक आसा. कित्याक म्हळ्यार केवळ आवय मात्र न्ही, जो कोण आपली उतरां पाळटा तांकां आपली आवय आनी भयण म्हणून, भाऊ भयण म्हणून जेजू लेखता. असल्या कश्टांच्या वेळार जेजू कुर्सा थावन कशी ताजे थावन दया वळटा. आमी सर तर पळयलें जाल्यार सोमिया जेजूक तहान लागल्या म्हणटा आसतना ताका कठोरता दाखयतात, ताका शिरको दितात. मरणाच्या तणेर आसा तरी पूण हे मनीस कितें करतात, ताका शिरको दितात. कठीण काळीज. पूण असल्या आपणाक मारतल्या, धाडयतल्या, खंतीन बुडयतल्या त्या व्यक्ती बसत त्या कुर्सांतवनी वळता दया. आनी सोमी जेजू म्हणटा लुकाच्या 23 अध्यायांत 34 वाक्यान म्हणटा, आनी जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेणांत. ते कितें करतात ते नेणांत. कित्याक ह्या पवित्र कुर्सांत वळता दया. ह्या पवित्र कुर्साच्या त्या जेजू थंय मुखांत्र वळता ते मोवाळ चिंताप, मोवाळ बोगणां, कश्टतल्यांकी, दणसतल्यांकी, आपणाक उदक विसरतना शिरको दितल्या व्यक्तीकी सर्वेस्परा सोमिया जेजू थावन वळता केवल दया आनी म्हणटा तांकां बक्षी म्हणून. तेच प्रमाणे आमी पळयता थंयसर आशिल्लो एकलो ताज्या बोगलेक आशिल्ल्या सोराक. तो सोर केदाळा मन परिवर्तन करना, सगळी ताजी जिणी पातकी जिणी जावन आसली जाल्यार केदाळा तो म्हणटा तूं म्हाका उडास कर, तूं वयर सर्गाक पावता आसतना म्हजोय उडास कर म्हणटा आसतना ते मोवाळ काळीज जेजूचें म्हणटा. लुकाच्या 23 अध्याय 42 वाक्य म्हणटा, तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तूं रास पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगता आजच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलय. त्या कश्ट मरणाच्या वेळार आमकां जाल्यार कश्ट येता आसतना कितें म्हणटा, ते तुगे तोंडाक तें म्हाकाच तांकां टेंशन सोसूंक जायना, म्हाकाच ती पिडा सोसूंक जायना, तुजें कालें किरकिरी म्हणटा हांव. पूण जेजू म्हणटा त्या कश्टांच्या कालारी दया थंयसर वळून आसा. त्या काळजांत हांव मोवाळाय वळून आसा आनी म्हणटा तूं आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलय. आमी पळयता तेच प्रमाणे त्या जेजू कुर्सार व्हरूंक वेता आसतना थंयसर आसल्यो जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो रडतात. अशें जावन आसलो ह्या मनशाक, बेजारायन खंतीन दुखोवन आसतात. आनी आमकां जाल्यार आमी कश्ट जातना कोणी येयल्लें बुजोडें सांगल्यार आमकां भारी खुशी जाता. पूण जेजू थंय परत थंयसर आमी पळयता कणवळ्याचें, मोवाळ्याचें आनी एकलें थंय दया दाखोवची उतरां भायर सरतात. आनी ती म्हणटात अशें म्हणटा जेजून तांचे कुशीन घुंवून तांकां सांगलें. लुकाची 23 अध्याय 28 वाक्य, जेरुसलेमाच्या दुवानो म्हजे बसत रडा नाकात, पूण तुमचे बसत आनी तुमच्या भुरग्यां बळां बसत तुमी रडा. पळय कितले कंतुस्को, कितले कंतुस्को. म्हाका आनी तुका म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत आतां पळयलें जाल्यार आमकां कश्ट भोगता आसतना आनी एकले विशयंत म्हाका कंतुस्को आसा की आमी खरेंच जाय तितलें आमी मागणें म्हणूंक पुरो, जाय तितलें मिसा कोसूंक पुरो, जाय तितलें रित्यो करूंक पुरो, या जाय तितले संगतींनी आमी चिंता आठोवंक पुरो. पूण जेजू आशें येता म्हजे तावन आनी तुजे तावन तीच दया माया न्ही आमचे विशयन बगार पेल्या विशयन चिंचाप आठोवचें आसलें. पळयत पुस्तकांत परत आमी पळयता लुकाच्या 22 अध्यायांत अनेक घडीत थंयसर पळयता जेजूक धरूंक वेतात
आणि धरता आसतना जेजूच्या रक्षणाक म्हणल्या बरें एकलो सीस येता आनी एका एका नौकराचो कांत कट्ट करता. म्हाका तुका जाल्यार बारीक खुशी जाता आसलें. पळय म्हज्या एका रक्षणाक हो आयलो आनी ताका कोण पळय म्हाका करूंक गेलो ताका एक बडयलें म्हणून. पूण जेजूचें थंयसर चिंता पळया, ताजें तें वळचें तें ताज्या मोवाळाय कणवळाय पळया. जेजू म्हणटा 50वें वाक्य म्हणटा, तितले मनशे भितर तांचे मदल्या एकल्यान श्रेश्ठ जागाच्या एका नौकराक तलवार मारून ताजो उजवो कान कापलो. तितल्यार जेजून जाप दिवन म्हळें, सोडा ताका, तांचें काम तें करूं देत. उपरांत ताणें ताजो कान आपडून ताका गूण केलो. निसायकी एक घडीत हांव तूं चिंतून जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या करिश्माच्या दिसांनी हांव तूं कितें करता म्हूण आमकां समी पळयलें जाल्यार असलें एक बरें काम म्हजेर आनी तुजे कारणां करूंक साध्य गे. आमकां कश्टोवच्या, आमकां दुखोवच्या, आमकां अवमान निंदा करच्या व्यक्तीक बरें करूंक म्हजें तावन तुजें तावन साध्य गे. हें हांवें तुवें ह्या आमच्या करिश्माच्या काळार हांवें तुवें नियाळ करूंक जाय. म्हजें थंय आनी तुजें थंय दयाळाचें काळीस सर्वेस्पर आशेता. म्हणण्याच्या पुस्तकांत आमी पळयता 11वें अध्याय 17वें वाक्य म्हणटा, दयाळ मनीस आपणाक बरेपण जोडून घेता, क्रूर मनीस आपणाक वायट करून घेता. हांव आनी तूं ह्या काळार निजायकी दयाळ आसावंगी, निजायकी दयाळ आसावंगी. या हांव आनी तूं आजुनूय क्रूरपणी आसावंगी. आमकांच आमी आमचे विशयी नियाळ केलो जाल्यार सबार पोटी हांव आनी तूं सगळ्या मोगाचें न्हू, हांव आनी तूं क्रूरपणान आसाव. दयाळाय म्हजें थंय आनी तुजें थंय ना. आनी त्या देखून जेजू 8 बगी विशयींत उल्लेख करतना म्हणटा, सामातेवाच्या 5व्या अध्यायान 7वें वाक्य म्हणटा, दया दाखयतात ती कितली बगी तांकां दया मेळटली. दया दाखयतात ती कितली बगी तांकां दया मेळटली. आनी जेजून ताज्या सगळ्या जिवनांत दया 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 दाखयली. ही वॉज कायंड टू ईच अँड एवरी वन. सगळ्यांक दया दाखयली. दया ताजे थावन व्हडली, दया ताजे थावन सगळ्यांनी अनुभव केली. आनी तीच दया म्हजे थावन आनी तुजे थावन आसूंक जाय म्हणून जेजू आज आशेता मोगाच्या न्हू. पाद्र्यापान वडलो आराधन करता आसतना सांगलें, म्हजें थंय हांवें आनी तुवें कुर्सार आसा जें आशिल्लें, तरी पूण म्हजे बदलाक आनी तुजे बदलाक सर्वेस्परान दया दाखोवन सोमी जेजू क्रिस्त कुर्सार काडून आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत निर्गमन पुस्तकाच्या 28व्या अध्यायांत 29वें वाक्य म्हणटा, पवित्र स्थानांत भितर सरता आसतना आरोन देव निर्णयाच्या पोतयेचेर इस्रायलाची नांवां आपल्या काळजार वयतलो आनी ते सर्वेस्पराच्या उगडासा काडटलो. ते पवित्र ताणें बली भेटयत आसतना इस्रायल घराची नांवां 12 कुळयांची नांवां आपल्या पोतयेचेर बरयतलो आनी सगळ्या इस्रायल कुळयेक थंयसर सर्वेस्पर बापाक समर्पितले. जेजू आपणाक कुर्सार मारता आसतना आपणा थंय आयिल्ल्या हर एका व्यक्तीक बापाक समर्पिता. पयत पुस्तकांत सांजोवाच्या 17व्या अध्यायांत 2रें वाक्य म्हणटा, तुवें ताचे आदीन दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सस्तीक जिवीत दिवच्या खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलोय. सगळ्या मनशा कुळाक आपल्या काळजान दवरून सर्वेस्पर सोमी जेजू आपल्या बापाक भेटयता. आनी त्या खातीर सांजू हांव केल्ल्या उगडापणांत आमी पळयता 7व्या अध्यायांत 9वें आनी 10वें वाक्यांत अशें आसा, हें जातच कोणाचें निमेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोको जमो हांवें देखलो. तांचो सर देवा भासांचो, देशा भासांचो आनी जाती खातीरचो लोक आशिल्लो. तो लोक धोवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरां ताळे घेवन सिंहासनां आनी शेळये समोर उबे आशिल्लो. 13वें आनी 14वें वाक्य म्हणटा, तेन्ना मालगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, धोवे दागले घालून आसात ते कोण? ते खंय थावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेणान दिनया, तूं जाल्यार जाणाय.
तवळ ताणें म्हाका सांगलें तो ओड आकांत उतरून आयिल्ले म्हळ्यार येस ते ताणें आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात. त्या सुमे जिसू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र अमोलीक रक्ता वरवीं हांव आनी तूं सुटका सोडूंक पावले. हांव कित्याक ताणें आमचेर दया दाखयली. ताणें आमचे खातीर कुर्साचें मरण पावलो. आमी थंयसर आसाचे आसलें तो थंयसर रावलो आनी केवल ताच्या वळचें तें रगत म्हाका आनी तुका नितळ करूंक पावलें. आनी त्या देखून उडलो आसल्या धवे वाक्यान मुंदर आसलो भाग म्हणटा आनी व्हडल्या थाळ्यान सर जाती खातीर सोलो उडास दर्या मोगाचो न्हू सर देशां बसान सो सर जाती खातीर सो हांव परत सांगता सर देशां बसान सर देशांचो सर बसांचो सर जाती खातीर सो लोक कितें म्हणटा व्हडा थाळ्यान बोब मार आसा. थारान सिंहासनार बसले आमच्या देवातावन थारान शेळयेतावन म्हजें आनी तुजें थारान ह्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कुर्सार ताणें मरण पावल्या वरवीं ताणें दाखयल्ल्या दये वरवीं ताजे तोंड उलयल्ल्या दये वरवीं हांव आनी तूं आज बादशाह जावंक शकल्या मोगाचें न्हू. इतिहासाच्या पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार दावीद दया दाखोवचें दृश्य आमी पळयता. इतिहासाच्या पयल्या पुस्तकांत 19 अध्यायान दुसरें वाक्य म्हणटा दाविदान अशें चिंतलें हांव नासाच्या पुता हानूनाक दया दाखयतलो कित्याक ताच्या बापायन म्हाका दया दाखयल्या. देखून आपल्या बापायच्या मरणा वरवीं दुख्खी आसलेल्या हानूनाक बुजोवंक दाविदान आपल्या सेवकांक धाडलें. हें कित्याक हांव उल्लेख करता म्हळ्यार हांव केदळा आनी एकल्याक दया दाखयतां म्हाकाय दया मेळटा. थंयसर जावन आसलें सोम्याची सोनू 8 बागी वेळार सांगलें दया दाखयतल्याक दया लाभतली. दाविदान कितें सांगलें थंयसर सांगलें त्या मनशान दया दाखयली ताका त्या पुताक हांव दया दाखयतलो. त्या देखून उडास दर्या मोगाचो न्हू हांव आनी तूं आनी एकल्याक दया दाखयता आसतना चिंचे नाका अयो हांवें कित्या खातीर दया दाखयचें ताका. हांव केदळा दया दाखयतां सर्वेस्वर म्हजी दया करता आनी म्हाका आनी एकल्या मनशा मुखांतरी दया लाभता. परत असलेंच आनी एक सन्निवेश आमी पळयता सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 9व्या अध्यायांत 7वें वाक्य तावन आमी पळयता. दाविदान ताका म्हळें भिये नाका तुज्या बापाय जोनातना पासत हांव तुका दया दाखयतलो. हांव तुका तुज्या आज्या सावलाची सगळी भूंय फाटीं दितलो आनी तूं सदांच म्हज्या मेजार जेवतलोय. ताणें धरणीर सरपटोवन म्हळें मुजेत आसलेल्या मेल्ल्या सुण्याचेर तुवें नदर घालूंक हो तुजो साकोर कोण. दाविदान सावलाच्या सेवका जिबाक आपयलो आनी ताका म्हळें सावलाचें आनी ताच्या कुटुंबाचें आशिल्लें तर सगळें हांव तुज्या धनयेच्या पुताक दितां. तुवें तुज्या पुतांनी आनी तुज्या साकरांनी ताजे बसत भूंय वसोंक जाय आनी तुज्या धनयेच्या पुताच्या कुटुंबाच्या पोशणा खातीर फसल हाडून दिवंक जाय. पूण तुज्या धनयाचो पूत मेरेबल सदांच म्हज्या मेजार बसतलो. पळया मोगाचें न्हू कोणें दया दाखयली बापायन दया दाखयली आनी ती दया कोणाक मेळ्ळी ताच्या पुताक मेळ्ळी. थंय देखून उडास दर्या हांव आनी तूं आनेकल्याक दया दाखयता आसतना म्हाका दया मेळटा म्हज्या संततीक दया मेळटा. कोणाक हांव आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या इतर व्यक्ती मुखांतर म्हाका आनी तुका दया मेळ अशें करता. सर्वेस्पराची दया खंडी जावन वळटा. ह्या सर्वेस्पराची दया वळचे सांगी आमकां विविध मनशां न्हू विविध संदर्भांनी आमकां दया लाभता. त्या देखून उडास दवरूंक जाय. हांवें दया दाखोवचें म्हळ्यार बँकांत पयशे डेपॉजीट दवरल्या बरें. हांव मेलो तरी म्हज्या भुरग्यांक डेपॉजीट पयशे काडूंक मेळटात. तेच प्रमाणे हांव दया दाखयली जाल्यार सर्वेस्परा देवाच्या त्या कुर्पे मुखांतर म्हज्या संततीक दया मेळटा. कशी मेळटा तें सर्वेस्पर देव मेळ अशें करता. इतलेंच न्ही आसतना मोगाचें न्हू हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. स्वामी जेजू अकरेच्या निमाण्या झडटे विशयी उल्लेख करतना सामातेवाच्या 25 सांगता थंयसर उजव्याक एका थोड्यांक रावयता आनी दाव्याक थोड्यांक रावयता आनी सांगता तुवें म्हाका अशें केलें तुवें म्हाका अशें केलें तुवें म्हाका अशें केलें. आनी ते लोक विचारतात केदाळा सोम्या हांवें तुका तशें केलें. ते म्हणटात तवळ ते भगवंत ताका जाप दिवन म्हणाले केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो देखलो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें. केदाळा तुका पळयल्लो थान येयल्लो पळयलो आनी तुका आमी पियोवंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका पोरको आनी उक्तो आसलो देखलो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें.
केदळ आमी तुका पिडेस्तांनी बंदन आसलो देखलो आनी तुका आमी भेट दिल्ली तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतत हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा मदल्याक एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. आज सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका सांगता कुर्सातावन वळची ती दया आज म्हजे मुखांतर आनी तुजे मुखांतर हेरांक ती व्हरून पावूंक जाय. जेजूच्या त्या कुर्सा मुखांतर हांव तूं कुरीस हातांत केदाळ घेता कुर्साक आमी उमो दिता कुर्साक आमी पटलून धरता कुर्साचो किसकाण येता कुर्साक मान करता पूण हांव तूं चिंतावंक गी त्या कुर्सातान व्हडली ती दया म्हजे मुखांतर आनी तुजे मुखांतर पाशार जावन आसा गी. जर तर पाशार जावंक ना तर हांवें तुवें एक घडी बरयच्या दिसा ह्या गतेर सर्वेस्परा लागीं विनंती करूंक जाय. सर्वेस्परा जशें तूं दयाळ जावन आसलोय कशें तुज्या कुर्सा मुखांतर ती वळयली दया म्हज्या मुखांतर वळोवन दी आनी ह्या दया म्हज्या मुखांतर वळता आसतना म्हज्या बोवारी आसलें सर तर जे बंधनाच्यो संगळ्यो सर मोडून वचून सोमया. विविध बंधनांत हांव तूं आसा मोगाचें न्हू आनी बंधनाच्यो संकळी मोडून वचत जाल्यार म्हजे थंय आनी तुजे मुखांतर दया वळोवंक जाय आनी केदळ ही दया वळटा. सर्वेस्पराची दया आमचेर वळटा आनी आमच्या बोवारी आसलेल्या लोकांची दया आमचेर वळटा आनी आमकां आसच्यो त्यो संकळी ना दिसच्यो संकळी विविध रितीचे ओत्तडा मानसीक ओत्तड सगळें आमचे तावन पयस सरता आनी हांव तूं फ्री जातलें मोगाचें न्हू. दयाळ मोगाळ काळीज एका व्यक्तीचो जीव वाचोवंक शकता. एक मोवाळ काळीज एक विसवण एका मनशान कठोर जावेत या मोवाळ जावेत पूण म्हजी आनी तुजी ती विसवण जावन आसा. आमच्या जिवनांत आमकां विविध रितीचे कुरीस कश्ट नश्ट आयिल्ल्या वेळार त्या वेळारय जर तर हांव तो मोवाळ आसोंक म्हणलें सवाल आज जिजू म्हजे ते आनी तुजे ते विचारता. तूं म्हणटा तूं म्हजो इतलो मोग करता म्हणटाय इतले रितीर येताय इतले मागणें करताय बलिदानां भेटयताय पुरो भेटयताय पूण म्हजे थंय वळलो म्हाका हांवें बाली भेटयत आसतना हांवें केल्ल्या बरें म्हजे मुखांतर दया वळयल्ल्या बरें तुजे थंय दया वळटा. तर ही दया म्हजे मुखांतर आनी तुजे मुखांतर हर एका कश्टांच्या वेळार मोगाचें न्हू ती वळोवंक जाय. आनी ही दया वळटा आसतना निराश जाल्ल्या व्यक्तींक हांव तूं बरवसो जावंक शकता. कशें जेजू क्रिस्त त्या कुर्सा मुखांतर मोखान तुका एक बरवसो जावन आसा तशे प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या कश्टांत आनेकल्या मनशाच्या विशयी दया दाखयत आसतना त्या अस्खत मनशाक त्या बरवसो नातिल्ल्या निराश मनशाक हांव तूं एक बरवसो जावंक शकता. कश्ट जातल्यांक हांव तूं बुजवण दिवंक शकतलें. हांवें तुवें म्हणचें ते शब्द प्लीज थँक्यू ही धाकटे शब्द काळजांत हांव म्हणटा आसतना अनेक मनशाक ताच्या काळजांत मुस्तू ताका गूण जावन ताका एक खुशी जाता आनी थंय तेसलेंच एक बोवाळ उतरां आनेकले लागीं उलोवंक ताका एक प्रेरण मेळटा मोगाचें न्हू. जिवनांत निराशा जाल्ल्यांक म्हजी आनी तुजी दयाळ्याच्यो करण्यो तांकां एक आदार दिवंक शकतात. जावंक पुरो आर्थीक तरान जावंक पुरो एकले जे कश्ट आयकल्ल्या वेळार ताका बिरमोन मुस्तो कश्ट आसात म्हाकाय कश्ट आसात पूण ताजे कश्ट आयकत आसतना ताका एक खुशी जाता आनी ताका समाधान जावन तो इल्लो ताका इल्लें बरवसो मेळटा आनीक ताज्या जिवांत एक नवो उल्हास भोगता. बरो समार्यागाराची वेपार हांव तूं सकाळां जाणां आनी तो समार्यागार व्यापाराक वचून आसलो जाल्यार कशें आनीक व्यक्तीक स्पंदन करता. त्या ब्रतवारी स्त्रिये विशीं हांव तूं जाणां थंयसर जाल्ल्या घटन म्हजे मुखार तुजे मुखार तिका पात्रांव सक्कडे आयिल्ल्या वेळार जेजू तिजे थंय दया दाखयता. कायंडनेस एक्ट ऑफ कायंडनेस. जेजू म्हणटा हांव तुका पथोर मारिना हांव तुका पथोर मारिना. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें तुवें जायतलीं पातकां केल्यांत जेजून म्हाका तुका फातर मारूंक ना म्हाका तुका दुखोवंक ना तरी पूण तो आशिर्वाद करता. जाक्केवाक रुकार तो सोडून वयर सोडून बसुल्लो जाक्केवान सांगो ना हांव म्हज्या 4 वांट्यांनी फाटीं दिता म्हणून रुकार बसून सांगो ना तरी पूण आशिल्ले बरेंच त्या पातकी
संयमन आसल्या पर्यंत सोमेन जेजू ताका स्वीकार करता आनी ताका दया दाखयता आनी म्हणटा तूं ये रुखांतावन सकयल हांव तुजे सांगाता जेवणाक येता. ताज्या उपरांत गेल्या उपरांत ताणें जेवणा उपरांत ताणें सांगून आसतलें हांव 4 वंट्यांनी फाटीं दिता म्हूण. पूण ताका आपयता आसतना रुखांतावन सकयल देव हांव तुजे सांगात येता म्हणटा आसतना त्या जाकेवान कांय सांगूंक ना हांव पातकातावन फाटीं येता 4 वंट्यांनी दिता म्हणून. पूण आसले पर्यंत जेजून ताका स्वागत केलो, जेजून ताका स्विकार केलो, जेजून ताजेर दया दाखयली आनी म्हणालो हांव तुजे सांगाता पातक्या सांगाता हांव येवंक तुजे थंय तयार आसा. रक्तस्रावाची स्त्री ती कश्ट जातना नश्ट जातना गुठान वचून त्या जेजूक आपोवन गूण जाता आसतना जेजू कोणें म्हाका आपडलें म्हूण विचारता आसतना ती बियान तरतरून जेजू मुखार विचारतना जेजू तिजेर दया दाखयता आनी धुवे कितें तुका जाल्ले विशीं सांग म्हणटा. कसली एक दयाळ एक मोवाळ करणी थंयसर येता. जेजून गुजी करूं ना कित्याक तुवें म्हाका आपडलें म्हूण विचारूं ना. थंयसरी दया थंयसर जेजू थंय वळटा मोगाच्या न्हू. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत दया आनी एकल्याक दाखयल्ल्या वरवीं विविध रितीन म्हजें आनी तुजें जिवीत बांदून येवंक शकता. म्हज्या आनी तुजें जिवीत संपूर्ण तरान बांदून येवंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराची दया म्हजेर आनी तुजेर आसूंक जाय. मात्र न्ही ती दया म्हज्या मुखांतर आनी तुज्या मुखांतर हेरांक वळोवंक जाय आनी ती दया तांच्या मुखांतर इतर जाणांक वळोवंक जाय आनी थवळ म्हजें आनी तुजें जिवीत आशिर्वादीत जाता. तर जेजूच्या त्या खुर्सा मुखांतर वळच्या त्या दया विशयंत हांवें तुवें नियाळ केलो मोगाचें न्हू. ह्या खरेंच मात मुखल्या दिसांनी ह्या विशयेंत हांव तूं चड आनी चड गमान दवरया. हेर आमी जाय तितल्यो बऱ्यो करण्यो करता आसतना म्हजे थंय आनी तुजे थंय त्या खुर्सांत हांव वळिल्लें तें कायंडनेस, त्या खुर्सांत हांव वळिल्ली ती दया, त्या खुर्सांत हांव वळिल्लें तें मोवाळ एक मोवाळाचें तो फिलिंग्स मोवाळाचीं तीं उतरां म्हज्या आनी तुज्या कश्टाच्या जिवितांत ती ठस्स प्रमाणे ती वळोवन दित. मुखलें जिवीत मुखल्या व्यक्तीचें जिवीत आमचे मुखांतर थंयसर परिवर्तन येवं दी आनी आमी सगळां आशिर्वादी जावं दिवन मागया. आमीन. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Let us look at the Lord in the Blessed Sacrament. The Lord heals, delivers, and restores, and blesses us in many different ways. When the Lord created us in the book of Genesis, He provided all things unto us. He made us in the likeness of His Spirit and moral well-being. Today, if we have lost the connection with the Lord, let us seek repentance from the Lord. Let us come to God and surrender all our obstacles. Let us surrender all our sicknesses. Let us surrender all our problems unto Him. Let us ask God through the mighty grace of God to deliver us, heal us, and restore us. Let us ask God that He who said that by His stripes we are healed, to heal us. Let us surrender all our intentions unto God. Lord, we pray mightily for all who are suffering physically and spiritually to have a union with you. May by your mighty grace and your power grant them the deliverance and the healing of the body. Give them the grace to build a relationship with you. Jesus, we pray right now every individual who has a problem in their job, every individual who is financially troubled, every individual who is having many obstacles in their life. As we worship you right now, let all these obstacles, bondages break by the mighty name and the blood of Jesus. As we look at you and we worship you in the Blessed Sacrament, may through your grace, let there be healing, let there be restoration, and let there be deliverance.
ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕ ನಾನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಹಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಎಲೀಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲೀಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ಕಿಕ್ಕುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. Jesus, in your mighty name we surrender our intentions unto you. Through your precious blood, wash us, cleanse us and purify us. Lord Jesus, you have said as we worship you, there is no bondage, there is no power, there is no wisdom that shall prosper against us. Lord, in your word you have said, there is no weapon that is fashioned against you shall prosper. We claim your words in our life, that every weapon that is coming against us in the form of disease, in the form of poverty, in the form of trouble, we come against it in the name and in the blood of Jesus. Jesus, we surrender our life unto you. Sanctify it,
purify it. Lord, we dedicate our life unto you. Every sickness in the body, we surrender it unto you by the precious blood of Jesus. Let it be healed and restored. Jesus, wherever there is a requirement of a supernatural healing, we pray for every individual who is in the hospital right now. May your warmth of the Spirit touch them and change them. Right now, by your grace, give the doctors the wisdom which is required to give the right medication and give the right prescription. We pray for every individual who is facing the problem today, who is not seeing a way, not seeing a guiding path. Jesus, through your precious blood, let them receive the guidance through the Spirit of God. Lord, we pray for direction in the lives of people. We pray for the youth where they are not directed. May through your precious grace grant them the direction. Let them receive the direction to take the right course and the right education and the right stream which is required. We pray for many individuals who are deciding many things in their life, who are praying for the intervention of the Holy Spirit and are not seeing the intervention or having no guidance in their life. Lord Jesus, we pray that you give them the right wisdom which is required to take the right decision. Lord, we pray for every individual who is facing financial problem today. In the mighty name and blood of Jesus, every blockages in the finance may go away. Jesus, you're showing an individual who is facing a problem in their work. We pray for the individuals who are facing problems in their work. Through the mighty blood of Jesus, let every problems go. Let there be a peaceful environment in the workplace. May, by the grace of God, every bondage, every trouble break and let them be set free. Jesus, we surrender our hearts unto you. We pray that you mightily move in our situation and break every bondage. ರೋಗವೇ ಬಂದರು ಬಾಧೆಯ ಬಂದರು ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವನು. ರೋಗವನೀಗಿ ಸೌಖ್ಯವನೀಡಿ, ರೋಗವನೀಗಿ ಸೌಖ್ಯವನೀಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವಾ ನಡೆಸಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವಾ ನಡೆಸಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ. ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಸದಾ ಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯ. Jesus, we pray for every impossible situation, incurable diseases in our lives, situations which look impossible. Lord, through your precious name, we command victory over the situations. Lord, we command that in your precious name, in your mighty name, every situation which is impossible right now, by the mighty hand and the power of God, let it see a supernatural change. Jesus, we surrender our lives unto you. Our lives which are ordinary, by your mighty hand and your grace,
let it be extraordinary by the power of the Holy Spirit. Lord, let your fire come down upon us mightily, touch our lives, change our lives, modify our lives according to your kingdom and according to your will. Lord, we pray for every individual in the city of Mangalore and every individual who are fighting for their rights. By the mighty grace and the blood of Jesus, protect them, guard them, and fill them with the wisdom and the anointing. Hallelujah, hallelujah. I see a family where a married couple doesn't have children. The Lord is blessing today for the married couple to have a gift of a child. The Lord is also setting financial troubles which are there upon a family. He is setting them free. The Lord is asking them to worship and adore the Lord more. The Lord is encouraging families to read the gospel and the Bible more and more. The Lord wants us to meditate specially on the crucifixion of Jesus during this Lent. The Lord wants us to understand the depth of the sacrifice of Jesus. The Lord is filling right now children with the wisdom that is required to write the examination and to take the right decisions. I see many individuals who are confused in their life today are receiving the direction in their life. The Lord is setting right the path which was not taken rightly. The Lord is granting grace for people today to set their path right. The Lord is also guiding and anointing few individuals for particular purposes. I see the grace of God coming upon few families where they found that healing is small or the pain in their body is small. They are receiving the healing. I see many healings in the families taking place. I see two individuals who are in the hospitals receiving healing. One is somebody who is having cancer. The Lord is healing them. Also, I see somebody who is having some trouble in their stomach and is hospitalized. The Lord is healing them right now. I see the Lord granting wisdom to certain individuals to crack certain examinations. The Lord is also granting the grace for individuals to get a good job. I see few individuals who want to go abroad and try for jobs. The Lord is granting grace and the wisdom for the same. Praise the Lord. 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 मोगाल भावान आनी बहिणीनो, आमच्या बाबा तावन आमी आयकलें त्या जेजूच्या कुर्सा तावन जेजू तावन वालता ती दाया, जेजू तावन वालता तो मोग, आनी त्या देखून तूं जेजून म्हणलें तें उतर आमी नियाळ केलीं जाल्यार जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता आपणाचो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी. जर तर आमी सोमयाचो पाटलाव करूंक आशेताव जाल्यार सोमयान पियेले खास आमी पियोंक आसा, सोमयाचो पाटलाव करूंक आसा. त्या देखून तो मातेवाच्या वांजेलान जेजू म्हणटा, येया म्हजे सशी तुमी कश्टांतल्यानो आनी वाजन वोवितल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितां. म्हजे लागचें तुमी शिका, कित्याक हांव जावन आसा खालत्या आनी बळ्या काळजाचो. जर तर आमी जेजूच्या काळजा सारकीं खालती आनी बळी जालीं जाल्यार तवळ त्या जेजूची दया
काकुलतो आमच्या जिवितान आमी अनुभव करतले हांव आनी तीच दया आमचे मारी पात हेरांकी वालतेली आमच्या जिविताक आयली ते देखून आमचें काळीज आमचें मौन जेजूच्या काळजा सारकें खालतें आनी बोळें जायचें जर तर म्हजें थंय राग मोसोर हागे जिद्द फारीकपण असलीं चिन्नां बरोवन आसा जाल्यार ती कळपां म्हजें थंय वालचें ना आनी म्हज्या मुखान हेरांकी मेळचें ना कित्याक म्हजें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें ना तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेजूची ती दया वालची ती हांवें आनी तुवें भोगच्या खातीर जेजू आज म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक आपयता म्हज्या आनी तुजें काळीज ताज्या काळजा सारकें करच्या खातीर जेजू आपयता तर त्या जेजूक आमी उलो मारया मोगाळ भवा आनी भयणी जेजूक आमी उलो मारया जेजू जेजू म्हणून आमी उलो मारया आनी जेजूची दया कृपा आमच्या जिवितान वाळून दी आनी त्या जेजू कडेन मागया जेजू म्हाका तुज्या मोगान भर तुज्या वेंगेन घे म्हजी पातकां तूं बक्षी तुजी काकुलत म्हाका दी जेजू आनी म्हाका तुज्या काळजा सारको खालतो आनी बळो कर म्हूण जेजू कडेन आमी मागया मगचें न्हू जेसू 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 म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेगेन ताच्या तोखेता पातकां म्हजी बक्षिता जिनेन तंगल साथाना कती दुखीन अबुरताना कती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना मुझे पासून मेलोय तूं मुझे पासून मेलोय तूं म्हजो बरो गवळी तूं म्हजो बरो गवळी तूं सदांच म्हाका राखताय तूं सदांच म्हाका राखताय तूं गरज म्हजो सोमी तूं जेसू 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 आमी आपलोवया मोगाळ भवानी भयणी जेजूक आपवया आमकां आमी समर्पण करया जेजूच्या काळजा सारकें म्हज्या आनी तुजे काळी जावचे खातीर ह्या घडये जेजूक समर्पण करचें जेजूक उलो मार जेजू कडेन माग जेजूची कृपा दया तुज्या जिविता वालचे खातीर त्या जेजूच्या काळजा सारकें जावच्या खालते आनी बळें जावच्या सुमयेची कृपा वालचे खातीर भवानी भयणी उलो मार त्या जेजूक उलो मार जेजूचे ते पवित्र नांव उलो मार जेजूची सकत वालचे खातीर कृपा ती अनुभव करच्या खातीर ताज्या काळजा सारकें आमची काळजा खालती बळी जावच्या खातीर उलो मार बाबा भयणी उलो मार जेजूच्या नांवा उलो मार तुजें तोंड उक्तें घेवन उलो मार जेजूची कृपा वालच्या जेजूची सकत वालच्या खातीर ह्या घडये जेजूच्या काळजा सारकी आमची काळजा जावच्या सकट आमी दिमी घालया मोगचेनो ह्या घडये परत आज आमी आराधनान बगीता जावन आसतना सबारांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगला ते जेजू लागीं आमी सबारांचे त्या सवांक घेवन प्रतिनिधी जावन त्या सुमयाच्या मुखार आमी हांगासर आसाव ते देखून ह्या घडये आमची त्या सवां आमच्या कुटुंबाची त्या सवां आमच्या लागीं मागोवन सांगल्या हर एकल्याची त्या सवां सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया त्या सौगांनी आरीगराक जेजू सरची आप उखोल नाडलें घराचें पाकें उक्तें घेवन तें वयलें जेजून त्या सौगांचो भावार्थ पळयलो आरीगराक बरें केलें आज आमी सगळ्यांच्या नांवान हांगासर आसचे प्रतिनिधी जावन प्रत्येक जावन कोणें आनी कितें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचो उडास काडया ताजी ते सवां आमी उडास काडया सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया ह्या घडये विशेश तरान सुमया कडेन आमी मागया ताज्या आत्म्याक दैवीक ध्यानाच्या आत्म्याक वचूंक अभिशेक करूंक
कोणाक मागण्याची गरज आसा तांकां हर एकल्याक आपण बरेपण वालच्या खातीर ह्या घडये विशेश तरान आमी मागया मोगाचेनो. आमचे कुटुंब सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक सांद्याक सोमयाच्या पांयांत आमी हाडया. आमच्या भुरग्या बळांक आमी समर्पण करया. विशेश तरान सगळो संवसार सोमयाच्या पांयांत आमी हाडया मोगाचेनो. परत ही कोरोना पिडा विस्तारीत आसा. सोमयेची दया काकोलतो ह्या करिश्माच्या काळार ह्या बगेव दापत्यांत विशेष तरान वाळोवन दी ह्या पिडेक तोपोवन दी. ही पिडा नाश करून दी. सोमयाची दया काकोलतो आनी सोमी आमची दया करून दी. आमची बिरमत पावो म्हणून सोमया कडेन आमी ह्या घडये मागया मोगाचेनो. ह्या मारेकार पिडेत हांव राखच्याक सांबाळच्याक ही मारेकार पिडा नाश जावच्याक विशेष तरान आज आमी मागया मोगाचेनो. बिरांत खावजेनी परत विस्तारोन आसा. सोमी आमचे मुखार आसा. बोडवंत सोमी आमचे मुखार आसा. सोमयाचेर आमचे बातयेनी सोमयाचेर आमचे विश्वास मोगाच्या भावा आनी भयणी तेरगून ही पिडा सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया. परत आमी मागया मोगाचेनो. ही मारेकार पिडा नाश जावचे खातीर बरी भलायकी आमच्या लोकांक अनुभव करच्या. सगळ्यांक ह्या वायटांत हांव ह्या पिडेत हांव राखच्या खातीर सोमया कडेन आमी मागया मोगाचेनो. आमचे दिएसीचे खातीर मागया. फाल्यां सांज जुजेचें फेस्त आमचे दिएसीचो पात्रो आख्या पवित्र सभेचो पात्रो सांज जुजे मारी पाती आशिर्वादां आमचेर वालच्या खातीर जेजूची आशिर्वादां ह्या ताच्या पसक्या बापाय मारी पात वालच्या खातीर आमी मागया. सगळ्या संवसारार वालच्या खातीर आख्या पवित्र सभेन वालच्या खातीर आमी मागया. आमच्या गोवडी बापांक ह्या जागांक धर्मीक भाव भयणी आमच्या आख्या भवार्थी परजेक त्या जुजे मकान सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया आनी आमी मागया मोगाचेनो. मागया आनी पवित्र सोमया कडेन आमी मागया. सोमया त्या दैवीक देण्याच्या दाताराक वत आनी कोणे आमच्या लागीं मागोंक सांगला. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण बघता. कोणाक आमी तुज्या पांयांत समर्पण करता. ह्या घडये तांकां हर एक लागीं अभिषेक सोमया म्हूण अभिषेक कर म्हूण सोमया म्हूण आमी मागया. आमचे दोनी हात सोमया ते आमी उबारया मोगाचेनो. त्या दैवीक आत्म्याक सोमया वत पवित्र आत्म्याचे सकत सावळी करपा हर एका स्वातेर ह्या घडये पडोवन दी सोमया म्हूण तर सोमयाक आमी उलोमान मागया मोगाचेनो. आमचे पवित्र हात आमी उबारया मोगाचेनो. सगळ्या संवसाराचेर उबारया. कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगला तांचेर उबारया हर एका आनी प्रत्येक जण ही मारेकार पिडा नपयस जावच्या खातीर ह्या घडये ह्या पवित्र हातान हांव जेजूचे सक्तेन कुरपेन आमी मागया मोगाचेनो. आनी ताच्या आत्म्याक वत म्हूण आमी मागया मोगाचेनो. मागया मोगाचेनो. भवार्थान पातयेन आमी मागया. Jesus. पावना मरे Anoint, Lord Jesus. Touch, Lord. Touch, Lord Jesus. Touch, Lord. Touch. मगळा जेसू या घडये सकत वाळोवन दी सोमया. आख्या संवसारार वाळोवन दी सोमया. ही मारेकार पेडा निवास सोमया. आमची बिरमत पाव सोमया. खाकोल पगल सोमया. या घडये तुज्या आत्म्याक वस सोमया. वस सोमया. पवित्र आत्म्यावरी आपोर सोमया. आपोर सोमया. Touch, Lord. Touch, Lord. Touch. Jesus. Heal, Lord. Heal, Lord. Jesus, bless the Lord. Bless all the families, Lord. Bless all the families, Lord Jesus. I surrender all the families to your hand, Lord. Touch them, Lord. Touch them. Anga sarasle hari eka bhavini abhishek somya. Anga sarasle hari eka bhavini abhishek somya. Tujhe कृपा वाळून somya. तुझे सकत वाळून सोमया. अभिषेक सोमया. अभिषेक सोमया. अभिषेक सोमया. सगळ्या संवसाराक तुझे सक्तेन बस सोमया. सक्तेन बस सोमया. तुका मान सोमया. Jesus, my Lord, we trust you, Lord. We trust you, Lord Jesus. We trust you, Lord. Anoint, Lord Jesus. Anoint, Lord Jesus. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit, Lord. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Jesus, in your name we pray, Lord. Touch, Lord. Anoint, Lord Jesus. Anoint, Lord Jesus. Jesus, my Lord. Touch, Lord. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Bless them, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you. Thank you. Thank you, my Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah. 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 सोम्याचे आशीर्वाद जोडूंक थाय जावन गावया गीत या देवाडा साक्रामेंतांक. Itiavoda Sacramenta Sustang naman karuya Urbila tiarupamotla Nabyo riti adharya
설번매차 으스끝 위시에 바바타제 멀디비아 스세마파 터신스푸타 울라사니 스투티자 podvimai massta sasna ekastalian hasita tuka doghaycha spirita sama sami navarta. प्रार्थूया ये देवाविची सक्रमेंत काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सोबल सदां समचे दे आमी बघी सरको तुझ्या कुडीच्याने रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्त्रा मान करूंक आमकां दायन फावो कर जो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. Amen. दिसलाय तुया घडये त्या कुर्साक मोगाळची येसू तुजे खातीर रागोण आसा सुडवण थिल्लो जेसू सोवी तुजे खातीर त्या कुर्साक उमकळ्ळो या संवसारांत तुका कितें सुणेना मोरताना मनीस कितें उरूंक सकाना तुज्या पातका खातीर आपले रगत वारूं जेसून कुर्सार तावून सोडून दिल्या दिसलाय तुया घडये त्या कुर्साक मोगाळ जेजू तुजे खातीर रागोण आसा सोडवण थिल्लो जेसू सोमी मोचे खातीर त्या कुर्सार उमकाळ